मायनिंग बंदीक लागून आमी पयलींच संकटात सापडला. रिणाचे वजेत तकलेर आसा. आतां सुरू जाल्लो मायनिंग वेवसाय परत बंद जालो जाल्यार आमी काबार जातले अशी खंत ट्रक धनी उक्तायतात. सरकारान आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी ट्रक धन्यांची मागणी आसा. 12 वर्सां जाली मायन बंद आहा आनी बंद आसल्या कारणान आमी खूब त्रास सोंसले. रिणां आहा आमची, बायलांच्यो वस्ती आमी घालून दवरलेल्यो आसा आनी त्यो सोडून हाडपा खातीर मायन चालू जावंक आनी चलोंक जाय बरे भशेन. हे 2 ट्रिपीन आनी 3 ट्रिपीन आमच्यो वस्तू येवच्यो ना. आतां आमी ड्रायव्हराक पेमेंट 20,000 30,000 ड्रायव्हराक पेमेंट दिता आनी पेमेंट आमकां येता 2-3 ट्रिपीन एक 40,000 50,000. 10,000 आमी कशें पोट चलोवपाचें आनी कितें करपाचें तें तुमी सांगपाचें. हांव फक्त गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता आमच्यो ज्यो ट्रिपी वराक 127 का कितें ती आसा पळय त्यो आमकां दिवच्यो आनी आमकां एक 8 शिफ्टीक ट्रिपी जावंक जाय. तरच आमचे कितें वस्तू घरांत दवरल्या कितें दवरल्या ते आमकां हाडपाक मेळट्यो आनी बायलांच्या रिणांचो आमी मुक्त जातले अशें म्हणूं येता. कित्याक आमच्या मनान लोकांक त्रास करपाचो ना. आमकां जाय काम अडचण कित्याक अडचण आमकां काम ना म्हणून आमकां अडचण जाता न्हू. तेच 2 ट्रिपी आनी 3 ट्रिपी कितें जाता आमकां? कितके ट्रिपी जाता 2 जाता जाल्यार 3 जाता. गॅरंटी ना 2 जाता. 2 लाख 2.5 लाख आतां कंपनीन आमकां सपोर्ट केलो काम गाडी चालू जावंक जाय म्हणून. आतां त्या भाशेन आमी कितें केलें काम चालू जातलें आनी लोकांची रिणाचे फारीक करतले म्हणून. ती काय रिणां अजून फारीक जाना आनी हांगासर जे फक्त दिसाक 2 नाल्यार 3च ट्रिपी मेळटा. फुडें आहा तांकां 3 मेळटा आनी फाटसून आहा तांकां 2 मेळटा. तेतून कोणाचेच कांयच करूं शकना. ड्रायव्हराक समज दिलो जाल्यार ताका 1,000 दिवचो पडटा पर डे. तो जर दिलो जाल्यार 25 दिसांचे 25,000 ड्रायव्हराक दिवचे पडले. सांगचें म्हणल्यार आमी आतां 12 वर्सां 12.5 वर्सां मायन बंद जाली. आमकां खूब प्रॉब्लम जालो. इतलो प्रॉब्लम फेस करचो पडलो की आमकां कांय कळना. आमकां खंयचे तरी इंडस्ट्रीन कामाक वयचें पडलें. थंय येवंक वचपाक त्रास जालो. ते आमच्या बजेटाक जायना. म्हणजे सांगचें म्हणल्यार कितें आमकां इतलो त्रास जालो मायन बंद जालें तेन्ना आमकां कांय कळना. लॉनान आमी सारके बुडले. पूण आतां देवाच्या कृपेन खंयसून तरी आतां एकदां ही मायन चालू जाली तेन्ना आमकां अशें दिसलें की आमचे आतां जे वायट दीस आसले ते आतां कितें आमकां बरें मेळटलें. पूण आतां खंयसून खंय तरी मायन बंद जाता. तितून आमकां आतां कांयच हें तकलीच चलना आमची की एके सायडीन हें कामूय ना दुसरे सायडीन आमी लॉनान सारकी इतले बुडल्या की आमकां कांय कितें चिंतूंकूच येना आमकां. मायनिंग बंदी उपरांत सुमार 12 वर्सां आमी वनवास काडलो. भांगर दवरून रीण काडचें पडलें. आतां मायनिंग परत बंद जालें जाल्यार आमी संवसार कसो करचो? भुरग्या बाळांचें कितें करचें असो प्रश्न ट्रक धन्यांची घरची उपस्थित करतात. वर्सां जाली मायन बंद पडले. आमचे सगळे वस्ती पाणी सगळे घाणाक उडयले आनी आज आमचे भुरगे आसा ते भुरग्याचे आतां कशें भविश्य जगपाचें आनी कितें न्हू तें सर आमकां कळना. कित्याक काय म्हटल्यार आतां पळय आतां मायन चालू जाली मदींच बंद पडटा तेन्ना आतां फुडें कसो आमचो संवसार चलतलो तें आमकां कांय कळना. तेन्ना सरकारान आमचो असो मेळोन दिवचें की आमकां काम मेळोन दिवचें आनी आमचो फुडें संवसार हो बरो चलोवपाचो. मायन आमची बंद आसली आनी आनी ट्रक बंद आसल्या कारणान आमचे कशे हाल जाले पळय ते आमकांच खबर आहा. भुरग्यांक खातीर आमी कशे त्रास काडले. इतकी वर्सां जालीं आनी आतां खंय तरी आशेचो एक किरण कशें दिसलेलें की मायनी चालू जाले अश्यो. पूण आतां हे आतां अचानक अशें बंद पडटा जावं कितें जाता आमकां कांयच फुडें आतां कितें आमचें भविश्य कितें जातलें हें आमकां कांयच कळना आतां. हांव इतले सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की इतली 12 वर्सां जाली ट्रक बंद आसल्या कारणान आमचे कशे हाल जाले हे आमीच जाणा. आमच्या पोटा भुरग्या बाळांचे सगळ्यांचे कशे हाल जाले आनी आतां ह्याच वर्सा ट्रक चालू आसल्या कारणान आमकां अशी उमेद येयली की आतां आमचें बरें जातलें फुडें भविश्य अशें दिसलें. पूण आतां हे पळय ते ट्रेनपी बी सारक्यो जायत ना आनी कितें म्हणून करतले. चलत ना सारकी मायन जाल्या केन्ना बंद पडत अशें आमकां दिसता की हे सडलेले ट्रक आमी कितें करून वस्ती दवरून सुद्दां आमी सारके केले आनी हे आतां कांयच ना अशें दिसता आमकां. केन्ना बंद पडत आनी आमची हे सगळे वस्ती काय सगळे दवरलेले त्यो तशें उरत अशें आमकां दिसता. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत.